दोग जाण चेडवां आसा, दोगांय बेडार आसा. एकट्याचें रिसंट ऑपरेशन जालां आनी ही पळय तेजें नांव फिलू म्हणून म्हणटा आनी एका फिलिसिदाद आनी फिलू म्हणटा ताका. आनी हे पेरपेत हिंगासर आहा ते पेरपेताक कितें आहा ताका मेडिकेशन चालू आसलेलें, ते जीएमसीन आसलेलें, खूब वर्सां काडलीं जीएमसीन तेणें आनी ट्रिटमेंट कोत्ता ताका आतां दोळ्यांनी दिश्टी पडना. सो ती दोगांय की पळयता, एकाय जेवण ताका जेवण दिता आनी एकाय जेवण दिता. एकेच कोडे कांय गोल ना ते ना, एकेच कोडे मातशें वयर सकयल आसा म्हणून तिका वयर सकयल जावचें. प्लस ताका ते शीत आहा, कोडी आहा आनी ते वस्तू ते सगळे ते हाडूंक जाय तेंकां. वेर्ना दुसरी दुखेस खबर आयकोन काळजां ओवली. जाणटी आवय आनी तिची दोगांय चेडवां दुकान बावली. आर्थूर प्रतिमा रामा पोळगी संजय आदाराक धांवली. तांची दुखेस खबर आयकोन दोळ्यांनी दुकां घोवली. जाणटे आवयची दोगांय चेडवां दुयेंत जावन फाटीर आसा. 76 वर्सांची तांची आवय कास्ती काटा एक दिसा. फिलू दोरोन फाटीर पडला, पेरपेत कुड्डें जालां लायात कोसा. आदार तांकां ना चुरचुरे दिसता, पळयत तर तांच्या बेसा. गेल्यार आमकां बेडाचें आहल्यार एक दोतोर येता चोयता गेलो आनी वयलो लोक कितलो आहा थिंगा हितून हॉस्पिटलान. तेजे बरें 4, 5, 6 सामके दोतोर येवन सामकी मात्तारी सामकी दोंकारी अशें करून हाडून मोडलो न्ही कितलो तेंचो कुयदाद घेताय तेंचो. पूण हे भुरग्यां मुगेले तोन्ने भुरगीं मुगेली कोण चोयनाय वच म्हणटाय, तूं गे आनी घार वच म्हणटाय ताका. हांव म्हळें मुगे घर धाकली हुमटी तितून हांव कितें कोत्तोलें, हे देवळी गाय आहाय तेजे म्हाका जायना कुरामेत करूं. तुमगे सेंट ना हे नाकाय जाताय. थिंग व्हरो म्हणलें म्हाका गाडी व्हरोंक आडी व्हर म्हाका जायना म्हणलें व्हरपा हाडपाक म्हाका पयशे नाय गाडी करून. आनी कोणा बाबा मातशें व्हराय रे म्हणल्यार नाय हांव पावना अशें म्हणटाय. तेश म्हूण हांवें कासाली एडमीट करून दोखून थिंग दवरलें. तिणी दवरली म्हाका 1 म्हयनो मात दवरली थिंग. कितले म्हयने जाले मागीर तुमी कांसावले सान मारगांव हॉस्पिटलांत? 3 म्हयने जाले, थोडे दीस उरले येता ह्या म्हयन्यात. 3 म्हयने जाले हॉस्पिटलानूच आसा? म्हजे बरें कोण येयलो ना आनी म्हाका एक दीस घरा येवपा मेळ्ळें ना. तेजे बरें सगळें रांदप, डायपर, टॉयलेट सगळें जेवण ते हातांनी हॉस्पिटलान. आनी ह्या चेडवाक 2 वर्सां. हॉस्पिटल म्हणचे जावन आसा एक दुयेंतीचें गोर. पूण वळख ना तर पेशंटांची बेपरवा कोत्तात दोतोर. गिरेस्तांची काळजी घेतात, वखदां दितात, लायतात सोर. फावोर ना तर कोणूच पळयना, तूं गरीब जाल्यार बावा मोर. दोतोरान आवयक सांगलें पेरपेताक बेगीन हाडूंक जाय म्हणून रोगोत. आलेक्सिकेराशी ती गेली आदार मागोंक त्या वोगोत. आलेक्सान फकत 500 रुपया दिले, ते आवय कितें बोगोत. पूत आसोन तिका आदार खायना,
कितेंच दिना तिणें मागोत. चलेक जे बेडीचेर आमी आतां तेजे कडेन उलोवन आयला ताजी तुमी परिस्थिती पयली आसतली. तेजी बोटां एम्प्यूट केल्ली आसा, ताजो पांय आख्खोच गेल्लो आसा. शी इज अ स्पिन्स्टर. ताजें काजार जावन आशिल्लें, तें मायच्या बरोबर आशिल्लें, पूण तें मडगांव कोणाच्या घरांत खंय सांज जमीन पुसून कितें दिसपट्टो हाडून माय आपूण जेवतालें. आतां दुसरी भयण जी हांगा आसा पेरपेत, तेजी तुमी परिस्थिती पयली आसतली. पेरपेत शी वॉज मॅरीड इन किलामॉल. घो पिड्यार जावन 10 वर्सां जालीं. तिकाय 2 भुरगीं आसात. आमकां मायनूच न्ही, तेणें देखून सांगलें आमकां. ते जे पेरपेताचे हांवें पळयलां, दोनी पांय सुजून सोर्स जाल्ले आसात. तेजे रिब्स टायटन अप जावन तेका हांगा मार, खूब मार. शी इज सफरींग. ताजो कुणो दुखता, बसूंक जायना. एंड बिकॉज ऑफ हाय डायबिटीज शी इज लॉस्ट आय सायट. नाव शी इज ऑल्सो इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. वायट दिसता की हांवें ताका विचारलें, तुमकां कोणें हेल्प करूं ना? तुमी तुमचो रिप्रेझेंटेटीव जो आसता, आमदार, नुवेचो जो आमदार आसा तो तूं वचूं ना? मागीर म्हाका स्ट्रेट सांगलें. एक पाटी गेले आनी पांय पडले खंय, कांयच आदार ना, कोण आदार करना. दोगांय चेडवांची परिस्थिती जाल्या. तेणें डायरेक्टली सांगलें आपूण कांय हेल्प करूंक शकना, कांय हेल्प करूंक शकना. फर्स्ट टायम फक्त 500 रुपया दिले. 500 रुपया, यू नो वॉट इट इज फॉर ट्रिटमेंट, फॉर स्टमक, वॉट मेडिसिन्स. बट ही 500 रुपया दिले आनी धाडायले खंय. दुसरे पाटी माय पोत्तून गेली खंय. चेडवो JMCत आसा, आमकां डॉक्टर केअर करना, कांय करना. स्टोन जाल्लो म्हूण 4 mm कितें स्टँट घातिल्लो. तो स्टँट देखून ताका इतलो तें इन्फेक्शन जालें, काडपाक जाय म्हूण ताका दारांतूच तेणें डायरेक्ट सांगलें खंय आपूण हेल्प करना, तुमी वचात म्हूण. आमदार दुयेंत जावन कुरुटांनी गोवमेंटाक बिलां लायलीं. आमच्या टॅक्साक कुस्तार दुडू आनी वखदां ताणी खायलीं. इतलेंच न्हय ते दुडू खातात येवन मनशां बायलीं. तर गोंयकारांक दुडू कित्याक दिना, गोरिबांक फोंडान गायलीं. ही एक्टिविस्टां लोकांक पावतात भोंवन पावसांत आनी दोवांत. कोणे MLA मुत्री योगी आसात, मस्को लावन खातात पावांत. MLA मुत्र्यांनी भोंवन पळयात कितलो लोक दुयेंत आसा गांवांत. असल्या लोकांच्या दाराक पावात राणे आनी प्रमोद सावंत. ट्रायबल कमिटी कुरुटांनी दुडू येता मोतींदोरा. ते दुडू असल्या गोरिबांक दिवन आदार कोर सरकारा. तिच्या चेडवाचो अकाउंट नंबर हांगा दाखयला नदर मारा. आनी गोट्टा ते भाशेन तुमचो तांकां आदार कोरा. आमचे थंय गोट्टा तो आदार केला, तुमी तांकां आदार कोरा. Amgala Prime Minister Narendra Modi, he always promises saying that every Indian will have one house of their own by 2022 म्हणटा. पूण ही परिस्थिती वेगळी दिसती पडटा गोंयांत. गोडे प्रायम मिनिस्टर आमगेलो मुख्यमंत्री गोडे रियलिटी दाखयना आसतलो. इमॅजिन गोवा बीइंग वन ऑफ द बेस्ट स्टेट पर कॅपिटल इन्कम वायज. ही परिस्थिती गोंयांत जाल्यार ऑल इंडिया लेवलान सांगना काय. Imagine this family with more than 5 members, they don't even have one structured room of their own. And we talk about providing house to every family in the whole of India. आमदाराक सांगूंक सोदता, जर तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या लोकांक तुका जर सपोज सपोर्ट करपाक जायना, कितें रे तुजेर अशी आमचो विश्वासूच ना, तूं हेवटेनसून तेवटेन उडकी मारले जाल्यार तूं रिजायन जा. तूं रिजायन जा. कित्याक सांग, हे असल्या लोकांक जर ह्या लोकांनी तो तुका वोट मारला, निवडून हाडला, तुका विश्वास दवरला तुजेर, त्या लोकांक जर तुका हेल्प करपाक जायना, डायरेक्ट सांगता फायनान्शियल हेल्प तांकां करूंक जायना तुका, तू रिजायन जा. 9,000 वोटर्स तुमचे आसा. इलेक्शना टायमार एक घर चुकयना तुम्ही.
पूण आयज जेन्ना हे परिस्थिती आसा पळय तशें तांकां भाऱ्यान सोडलेलें आसा तुवें आयज 70 इयर्स 80 इयर्साचे बायलेन आपले 49 इयर्साचे चेडवाची कशी काळजी घेवपाची तिका काळजी स्वता घेवपाची आसा सध्या प्रेझेंटली सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली आय वूल आस्क what is the tribal minister who is our chief minister doing? He is a tribal minister today and 2,500 crores should be allocated for the tribal community. It is their right. 10.23% of the budgetary provision. आयज जरी तर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन अशी तर तुम्ही एक 20-20 लाख घेऊन बरे घर नाल्यार त्यांच्या हेल्थाचेर तर मोडले